या कसं रिस्पॉन्स आहे सालेगाव पंचायत गेले 10 दीस आज 11 दीस प्रत्येक दिसाक जे उत्तर गोंय 20 मतदारसंघ आसात एक पूर्ण दिवस सकाळी 9 ते रातच्या 10 पर्यंत आम्ही प्रचार करतात। जवळजवळ आज तो 11वा मतदारसंघ आसा। आम्ही ठामपणे सांगू शकतात ज्या पद्धतीन लोक रिस्पॉन्स दितात आमकां मेळटात आमी तांकां मेळटात अजूनच्या आमी गेल्या टर्माची मार्जीन सुद्दां आमी क्रॉस करतली अशे तरेचे सिग्नल मेळटा। 2019 सालाच्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक वयतना आमी श्रीपाद भाऊ आमच्या मतदारसंघान घेवन सकाळच्यान आमी दौरो करीत आसा आनी ज्या पद्दतीन आमकां जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा की आमच्या कार्यकर्त्याचो पयलीं आनी मागीर वोटराचो तो निश्चितच आमकां खात्री जाल्या की गेल्या वेळाचे 11,000 प्लस जे आमचे साळगांव मतदारसंघातले मताधीक असले ते मताधीक आमी ओलांडटले आनी सुबेज करतले डेफिनेटली एक 500 तरी आनीक सुबेज वाडोवप हें आमचें एक ध्येय आसा आनी तें ध्येय साध्य करपा खातीर फुडले जे आनीक 20 दीस उरल्या ह्या 20 दिसांनी सगळे कार्यकर्ते काम करून दीस रात काम करून जी पॅम्पलेटां येता जी आमचे मॅनिफेस्टो येता पक्षाचो तो लोकां पर्यंत पावप आमकां निश्चितच खबर आहा 23 तारखेर आमकां कमळाचो बटन दामून आमकां मोठे मताधिक दितले हितूर मातूय दुबाव ना आनी हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी वोटरांक विनंती करता अपील करता की ह्या फारा भाऊक निवडून आमचे केंद्र सरकाराक मोदीक आमच्या प्रायम मिनिस्टर आसा तांकां परत एकदां पंतप्रधान करपा खातीर हें मतदान करचें। तर आज आमच्या मदीं आमचे केंद्रीय आयुष्य मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात आनी तशें पळोवंक गेल्यार ह्या मतदारसंघान आमी लोकसभे खातीर जे कामकाज आसा ते गेल्या 22 दिसां पासून सुरू जाल्लें आसा। 2 दीस एक दीस आड सोडून अशें बरे प्रमाणान आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आतां सांगिल्लें त्या प्रमाणे आनी आमचें काम जे आमचे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसात ते अजूनय आमच्या बरोबर आसात आनी आमी काम नेटान फुडें व्हरत आसात। आनी जे भाऊ तुमकां खबर आसा भाऊ म्हणटा तो अजात शत्रू की अमीत भाशी असो मनीस आसा आनी भाऊक पळयल्या नंतर मनशाचें मतपरिवर्तन हें निश्चितपणान जावंक जाय आनी अशें घडत आसा। प्रत्येक जे लोकसभेचे हे 4थे जिखिल्लो आसा भाऊ आनी हे 5वे आसा जी गेल्या पेक्षा मार्जीन आशिल्ली 2,22,000 मार्जिनीन जिखिल्ले ते हे फावट म्हाका दिसता आमी निश्चितपणान ताच्या ऐसपैस तरी पावूंकूच जाय। जर तर भाऊच्या फाटल्यान लागा कसलें काम जायना अशें ना जाता पूण बेश्टेच लोक कितें म्हणटात की ना भाऊ येना भाऊ कितल्या एका जाप दितलो 20 कॉन्स्टिट्युटी पूण कितल्या हेचेर विलेजीन जावं कितल्या मतदारसंघाक टायम ना ते शक्य ना पूण तो तरी आसतना ताच्या फाटल्यान तर वयता आमकां ती कामां करून दिता। थँक्यू।